फाटले 4 वर्सापासून येता आमी. फाटल्या वर्सा ताजे पयलीं 4 वर्सां जालीं येता आनी जें कितें पळय आमकां हरशीं मेळना तें हांगा सगळें पुरुमेताक मेळटा तें व्हरतात आनी बरें दिसता एकाच कडेन सगळें मेळटा म्हणून. म्हजें नांव तेजा फेर्नांडी, फोंडेच्यान आयलां. असा उपक्रम दरवर्षी व्हायला हवा. फार उपयुक्त आहे सगळ्यांसाठी आणि कधी म्हणजे घरगुती मिळतं ना सामान सगळं ते त्याच्यामुळे आणि छान वाटतं. एवढंच. पुरुमेंत फेस्ताक हांव दर वर्सा येता. खंयचेंय पुरुमेंताचें फेस्त जावं, आतां हें गोमंतक आयोजीत करता म्हणून बरें दिसलें. हांगा खूब तरांचे उत्पादनां पळोवंक मेळ्ळीं. थंय एक कोण तरी पणस आनी काजू मुट्टे वाट लागतात. तांचेर प्रक्रिया करून ती कितें तरी गोडशें करतात आनी विकतात. अशे तरेन गोंयचे खूब उत्पादनां आसात जांचेर प्रक्रिया करून ती विकूं येतात. खूब मनशांक काम धंदो मेळटलो, बायलांक काम धंदो मेळटलो, बायलांक घर बसल्या काम करूं येता अशे खूब गजाली आसात. कोणेय तांकां मातसो आदार दिल्यार तांचे कॅनिंग किंवा हे बाटल्यो ते आतां बाटल्याच्या हे धापणी लूज आसात ती एक तर अशें प्रेसिंग मशीन बी हाडलें आनी तांकां जर बँकेन कोणें सहाय्य केलें जाल्यार ती घट करूंक मेळटली. अशे तरेन गोंयचीं उत्पादनां भायर वचूं येतात, हांगाच उरपाची गरज ना. लोकांक काम धंदो मेळ्ळो जाल्यार अर्थीक आदार जातलो. सगळ्या बायलांक आदार मेळचो अशें मागता. तनिष्काचे फाटले 3 वर्सां चलता जे गोमंतकाच्या तर्फे जे फेस्त चलता पळय न्ही, हांव पर्सनली फर्स्ट इयरांच्यान एवरी इयर हांगा येता. चड करून कित्याक तर गांवची गोंयांच्या कानाकोपऱ्यांतली बायल उद्योजिक्या म्हणटा पळय तश्यो मेनी ऑफ देम आर बडिंग, म्हणजे फुडें एवरी इयर तांकां फुडें ग्रो जाता आसतना हांव पळयतां. सो तनिष्कान बरें व्यासपीठ गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्या बायलां पासत दिलां. हें पळोवन खूब बरें दिसता आनी पळोवपाक म्हणून हांव मुद्दाम येता. दुसरी गोश्ट म्हाका हांगा किरायतें मागीर परिपाट जे हरशीं खंय पट करून मेळना पळय ज्यो गोश्टी त्यो हांगा मेळटा. मागीर एक्सक्लुझीव टेस्टीची अशी घरच्या म्हणजे आईच्या हाताची मजा चव वाडून दिवपी अशें लोणचें मागीर वडयो ह्या सारक्यो गोश्टी हांगा मेळटा म्हणून हांव येता. आनी गोमंतकाचे ह्या फेस्टिवल हे पुरुमेताचें फेस्त ऑर्गनायज केल्या बद्दल खूब खूब अभिनंदन आनी तांकां थँक्यूय बी. म्हजें नांव श्रद्धा, हांव चिमलच्यान आयलां आनी सगळे स्टॉल्स पळयले हांवें आनी खूब बरे आसा. सगळे बायलांचे स्टॉल्स आसा आनी वेगवेगळे अशे घरगुती टायप करून हाडिल्ले आयटम्स, मागीर सगळे गोवन प्रॉडक्ट्स, मागीर मिरसांगो मागीर खारे बी अशे खूब आसा. सो वीच इज गूड आनी आमचे गोंयकारूय खूब दिसता जे तांकां गिरायक घालता आनी एवरीबडी इज बायींग समथींग ऑर दी अदर आनी बरें दिसता सगळ्या बायलांक अशे वयर आयिल्ले पळोवन. दे आर लायक ट्रायंग टू बी सेल्फ सस्टेनेबल एंड नायस. माझे नाव अक्षता नागवेकर आणि आयज हांव हांगा पुरुमेंताच्या फेस्ताक आयिल्ले आसा. हांगा एक्चुअली आमच्या यंग क्रावडाक आमकां असले खबर ना. सो असले जेन्ना एक्झिबिशन घालता तेन्ना आमकां तेंच्या बद्दल खूब कितें कितें कळटा आनी हांगा एक्झिबिशनान सगळी तरेची सगळे नॅचरल जे प्रोडक्ट्स गोंयान मेळटा ते सगळे हांगा आसा. सो असले स्टॉल्स आनी असले एक एक्झिबिशन घातले म्हणटकीर आमकां एक बरो वे मेळटा हांगा येवन हे सगळे पळोवपाक आनी हेजे बद्दल चड जाणून घेवपाक. म्हाका एक्चुअली हांगा ऑलरेडी म्हजी काकी बीन येवन आयिल्ली आसता. सो म्हाका तिणें सांगलें की हांगा यो बरें दिसता सगळें बरें आसा. सो आमी तेंच आतां खूब खरेदी करपाक आयल्या. आमी आतां उकडे तांदूळ आनी गांवठी जी हळद आसा ती घेतिल्ली आसा आनी फुडें आमी एक्सप्लोर करतली आनी पळयतली कितें प्रोडक्ट्स बरे आहा ते.
really amazing. And I love the thing that the farmers are allowed to display their products, and they're fresh, and it should be happening more often than once in a year. It's just by accident I passed and I came to know. I mean, I just saw the canopies and I said, let me go tomorrow and see. But if I had known earlier, I would have, even helped you people by spreading the word. So yeah, it's a very good thing. I'm very happy to be here. Okay, I'm Hoor Girglani and I live in Donapaula. Happy to be here. आम्ही कुंभारजू वाचून आयल्या आणि काल ॲक्च्युली आम्ही टीव्हीर पडले तुमचे यूट्यूब चॅनलार हे पुरुमेत्याचे फेस्ट तुम्ही जे ऑर्गनायज केला एकदम बेस्ट आणि चडशी वस्तू आमी आतां घेतल्या आणि येवन आमकां बरें दिसता. नाल्यार आमी चडशी पुरुमेताक म्हापसा वयताली समरान जेन्ना ते गरमेच्या दिसांनी थंय येतात न्हू बाजार, पण आतां हांगा आयला म्हणटकूच आमकां खूब फायदो जाला. खूप घेतला मी खारे घेतला, खारे घेतला, लाडू घेतल्या मुगाचे, सोला घेतल्या, पापड घेतल्या, नाशण्याचे पापड घेतल्या, खूप घेतला कितें कितें नाव येना शकता. सो आमकां अशें दिसता एवरी इयर अशें ऑर्गनायज तुमी करचें म्हणून, जेणे करून आमकां खूब फायदो जाता. आमी येतली अशी. माझे नाव संध्या रतीश बांदेकर. हांव तालिगांवसान आयला. हे पुरुमेताच्या फिस्टान हांव आयले भोंवले, सगळी स्टॉलां पयली आनी आमचे गांवठी सामान खारे, सोलां, मिरसांग्यो, मसालो सगळें पळोवन म्हाका अशें बरें दिसलें. म्हण आमचें गांवठी सामान आमकां खावपा डेली युजार. आनी हांवें आतां चोकल्यो, शंकरपाळ्यो आनी लाडू घेतला खावपाक. बरें दिसलें. थँक्यू. पुरुमेताचे फेस्त ते पावसा आदी सगळे तयारी करपा खातीर लोकांनी ज्यो मागीर पावसान बी वापरूं येता ताका लागून त्या वस्तूंचे बाजार केला. पुरुमेताचं फेस्ट हे गोव्याचे वैशिष्ट्य खरं म्हणजे हे पुरवठ्याचं जे लागणारं असतं साहित्य ते पूर्वीच्या काळी गोव्यामध्ये पाऊस खूपच असल्यामुळे पावसाळ्यात आणि तितकीशी दळणवळणाची साधनं तेवढी काही आधुनिक तेव्हा नव्हती. त्यावेळी हे सगळे करून बेगमी म्हणतात तशी करून ठेवावी लागायची. त्या ह्याने खूप पूर्वी सुरू झालेलं हे फेस्त, पण अजूनही ते चालू आहे कारण खेड्यापाड्यांमध्ये अजूनही त्याची गरज भासते. आणि आता हे तनिष्काने छान सुरू केलेलं आहे, त्यामुळे इथल्या लोकांनाही सगळं ते बघायलाही मिळतं, घ्यायलाही मिळतं. आणि स्थानिक जे काही असतात महिला त्यांना त्यांचे प्रॉडक्ट्स विकण्यासाठी पण चांगलं आहे आणि आम्हाला ते मिळतं. ह्या दोन्ही दृष्टीने छान उपक्रम आहे हा. माझं नाव विजय चोडणकर. आम्ही वास्कोच्यान येयल्ली आसा, सगळी फॅमिली येयल्ली आसा. फेस्ताक लागून फेस्ताची कितें म्हणजे पावसाचे पयलीं कितें आयटम गावता ते पळोवपाक लागून. पण बरें आसा सगळे आयटम, कॉन्सेप्टूय बरें केल्लो आसा. कित्याक आमी खुबशे आयटम घेतल्या आनी चडशे कितें आसा सगळे पावसान कितें लागता पळय त्या आयटमाचें प्रिपेरेशन बरें दिसलें गव्हर्मेंटाचो गोमंत खातीर भायर दितना. आनी हांगा खूब तरेचे नवीन आयटम पळोवपाक गावले आमकां. आमी खूब आयटम घेतल्या हांगातून बरें दिसलें. आमी काण्णां घेतली, मागीर परत सोलां घेतली, मिरसांगो घेतली हांगातून आनी स्पेशल साडी पळोवपाक येयल्ली आमी. साडी बरें आसा, एक स्पेशल युनीक अशें दिसता पळोवपाक आयटम. बरें, थँक्यू. माझे नाव सुवर्णा सुरेश माशेकर आणि आम्ही हांगा पुरुमेताच्या फेस्ताक गेल्या पळोवपाक. हांगा लोणचे म्हणजे तांदूळ आणि कितें आमटण, खारी, घरगुती सगळे मेळटा म्हणून आमी हांगा आतां निकतीच पळोवपाक गेल्या. 2 सामान हांवें घेतल्या, लोणचे बी आणि बोतली आतां पळयतली हे करून. पणजेच्यान सांतिनीच पणजेच्यान. हे सगळे घरगुती भायर मेळना न्हू, बाजारान मेळना. हे पुरुमेताच्या फेस्ताकूच फक्त मेळटा म्हणून आमी ते मुद्दम एवरी इयर येता. यंगर क्राउड म्हणजे कितें सांगपाचें आतां. हय, गांवठी ते गांवठी न्हू कितले ते. आतांचे चडशे मिक्सिंग आसता, मिलावट म्हणटा पळय आमी तशें ते. हे तुका कितें, हे तुका देसी सारखे आमचे पयलींचे. जशे फॉर एक्झाम्पल ते तोरा बिरा ते सगळे ते लोणचे येता पळय ते सगळे आतां मेळना अशे बाजारान. म्हणून तेच आमकां एट्रॅक्ट करता हय घेवपाक. म्हाका जाल्यार आवडटा म्हणून हांव येता.
दर वर्सा येता.